बिचोलेन जेन्ना मार्केट सरकारान मार्केट जेन्ना बांदून दिलें त्या वेळाचेर वेवस्थीन तांकां पार्किंग स्पेस दवरलेली आसा आनी त्या पार्किंग स्पेसीन आयज म्युनिसिपालिटी पत्र्याचे गाळे उबे करपाक लागलेले आसा। आमी मार्केटांतली प्लास्टीक कशी वतली, प्लास्टिकाच्यो शेडी कश्यो वयतल्यो, पत्रे कशे वयतले हेचो विचार करता आनी सरकारा कडेन मागणी करून आमी मार्केट नवे बांदून घेता। ते जी सुंदर अशी गणपतीक जी शेड बांदल्या तेच्या कुशीक हे आयज पत्र्याचे गाळे उबे करता आनी तांकां बरी शटरां घालता, विच इज टोटली इल्लिगल। सीओचो फुडाकार जर सीओचो आसा, सीओ जर वेवस्थीत तांकां गायड जर करिना जाल्यार हेका जबाबदार सीओ आसा, चीफ ऑफिसर ऑफ बिचोली म्युनिसिपल काउन्सिल, हो ताका पूर्ण जबाबदार आसतलो। हेजेर आमी कंप्लेंट सीओ कडेन आसतलीच, म्युनिसिपालिटीच्या डीएमए कडेन कंप्लेंट आसतलीच, त्याच बरोबर आमी हांकां कोर्टानूय व्हरतले। हे जर ते आयज जर बांदता म्हणजे हेचो अर्थ टेक्निकल सेक्शनान तांकां मान्यता दिल्ली आसतली, नाजाल्यार हे इतके डेरिंग करचे ना, नाजाल्यार हे टेक्निकल सेक्शनाक दिगूच घालिना अशें जालें आनी आपणाक जाय जाय ते तसलें चल्लेलें आसा। हांव त्या गाडेकारांच्या विरोधान ना, पयलींच सांगता, हांव त्या गाडेकारांच्या विरोधान ना, पण त्या गाडेकारांक तुमकां जर पुनर्वसन करपाचें जाल्यार खंय तरी कायदेशीर वेवस्थीत तेंची खंय तरी तेंची पुनर्वसनां तुमी करची। तो पुतळो आमकां शिवाजी बद्दल प्रेम आसा, आमकां शिवाजीचो पुतळो अश्वारूढ शिवाजीचो पुतळो दिवचलेन उबो करपाक जाय ही आमची इच्छा आसा, पूण तो शिवाजीचो पुतळो कसो आसचो हेचेर सुद्दां अभ्यास करपाची गरज आसा। कारण तो पुतळो अशा जाग्याचेर उबो आसा की समोरच्या दोनूय सायडींतल्यान आनी 3-4 सायडींतल्यान जर तूं पळोवपाक गेलो जाल्यार समोरची सायड खंयच्यानूच दिसना, आनी जर तो जर योग्य ना आनी जर तो पुतळो ऐतिहासीकच्या रितीरिवाजा प्रमाणे जर ना जाल्यार तो पुतळो मोडचो पडटलो आनी दुसरे कडेन आमकां उबो करचो पडटलो। तेतून तुम्ही सहभागी जायात नाल्यार आमी तो उबो करतले। हे जे पुतळे बरयला तो संपूर्ण चुकीचो पुतळो आसा आनी ह्या पुतळ्या बद्दल गैरसमज खूब जाल्लो आसा आनी ह्या पुतळ्याचे पांय जर पळयत जाल्यार फाटल्याचे पांय सुद्दां अशे परते दवरलेले आसा। ही नोंद घेवपाची काय, कारण की ह्या पुतळो जो आसा तो असो आमचो कन्सिडर जाता की लोक जेन्ना आमकां महाराष्ट्रांतले लोक म्हणटा तुमचो छत्रपती शिवाजी महाराज आमचो, पण तुमचो छत्रपती शिवाजी महाराज पळून गेल्लो काय कितें?